आम्ही कमेंट करचे न्ही, पूण खंय तरी काँग्रेस इज स्पेसिफिकली क्लेमिंग की एस टी रिजर्वेशन जे आसा इट वॉज इन देअर मॅनिफेस्टो आनी तांच्यांनी तो डिमांड पयलीं घाल्लो आनी BJP इज ओनली क्लेमिंग वॉट दे हॅड ट्रायड. सो हाऊ डू यू लुक एट दीस? काँग्रेसीच्या मॅनिफेस्टोन खूब गोष्टी असतात पण ज्यो केन्नाच पुराय जायना. तांच्या हातून खूब फावंडेशन घालता ते केन्नाच पुराय जायना. आनी आमी पळयलां की काँग्रेसीक दोन तोंडाचें माळूण कशें आसता तशें जाणी विरोध केला ते आमी सगळ्यांनीच पळयलां. म्हणजे इतले भारतांतल्या लोकांक तुमी पिशें समजले काय कितें? आज TV आसा, WhatsApp आसा, सगळ्यांनी लायव्ह पळयलां की कशें ह्या ST समाजाच्या हाका एक रिजर्वेशन दिवपाचें जें काम आशिल्लें जें आमचें आनी सरकारान मांडलें आनी स्पिकरान आमी सगळ्यांनी आयकलां कितें सांगलां तें की व्हेरी इम्पॉर्टंट बील इतलें म्हणून सुद्दां तांणी ऑब्जेक्शन हाडलें आनी आतां ते म्हणटा आमचे मॅनिफेस्टोन आशिल्लें म्हणून. खंयच्या तोंडान म्हणटा ते पासून म्हाका कळना. हांकां खंयचे गट्स येता सांगपाक की हें आमी केलां म्हणून. म्हणजे विरोध केला हो सगळ्यांक जग जाहीर आसा. सो आनी तुमी हें कितें कालच्या भशेन थंय केलां पळय तशें काल हांगा केलां तांणी. सो दोनूय कडेन तांणी ऑब्जेक्शनूच पूण दाखयता आपूण वेगळें म्हणून. सो म्हाका दिसता ज्या लिडराक ज्या काँग्रेस ज्या पक्षाच्या लिडराक सुप्रीम कोर्टान चापराक दिलें की असो एक स्वाभिमानी भारतीय अशें स्टेटमेंट केन्नाच करचो ना आपल्या सेने बद्दल आपल्या देशा बद्दल अशें जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता तेन्ना म्हाका दिसता हांकां कसलोच नैतीक अधिकार ना. आमचे कडेन उलोवपाक भारताच्या लोकां कडेन दारान बसून वचपाक हांकां नैतीक अधिकार ना. आनी हे सगळे म्हजे ST भावांनी लक्षांत दवरचें. आज जे तांणी केलां आनी काल जे हांगा हातून केलां एसेंब्लीन हे सगळे लक्षांनी दवरपाचें. बरें काम जाता थंय वेगळ्या वेगळ्या रितीन काँग्रेस ही विरोध करत आसता. तांकां ते प्रॉब्लेम्स केन्नाच सॉल्व करपाचे नासता आनी म्हणूनच आज आमकां आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीचेर खूब अभिमान आसा. 60-60 वर्सां जावन आशिल्ले हे जे आशिल्ले आर्टिकल 370 जावं कश्मीर परत घेवपाचें जावं ट्रिपल तलाक जावं आनी अन्य ज्यो गोश्टी जावं ह्यो सगळ्यो भारतीय जनता राम मंदीर हे सगळे भारतीय जनता पार्टीन कितें कितें मॅनिफेस्टोत बरयल्लें तितलेंय केल्लें आसा. काँग्रेस पार्टी म्हणजे ताजेर भाश्य करप पसून म्हणटा ते एक तो स्वता आपूण एक PM कॅन्डिडेट म्हणटा. कोण म्हणटा ताका तो स्वता आपूण एक PM कॅन्डिडेट म्हणटा. आनी PM कॅन्डिडेट भारताचो PM कॅन्डिडेट जावपी भायर वचून भारताकूच विकून दिता. हाज्याकून आनी दुर्दैव कितें आसा? जे आपल्या सैन्याचेर ताका जाचेर विश्वास ना तो म्हणटा सैन्य आमचें आसा ते म्हणटा कांय करूंक शकना म्हणटात. आनी हो ऑपरेशन सिंदूर जावं बाकीची सगळी जावं ते म्हणटा हे सगळे फाल्स म्हणटा. ताजेर आनी कमेंट कितें करप? खरें राहुल गांधीचेर कोणें कमेंटूच करप न्ही. देशाची जनता खूब मॅच्युअर आसा आनी ते सगळे पळयता. आनी कोणाक प्रधानमंत्री करपा जाय कोणाक खंय बसोवपा जाय हे देशाची जनता ठरयता. आनी त्याच खातीर आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री आज 3ऱ्या फावटी आज ते प्रधानमंत्री म्हणून आसा आनी 4थ्याय फावटी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार थंय येतलें सेंट्राकूय येतलें आनी स्टेटीनूय परत एकदां हें येतलें अशें म्हाका सांगन दिसता. राहुल गांधी बद्दल तुमी म्हाकाच न्ही कोणाकूच विचारचें न्ही कित्याक सगळी गोंयची भारतांतली जनता ताका जाणा. ताज्या भशेनूच तांचे हांगा थोडे हें आसा म्हणजे जशी राजा जशी प्रजा म्हणटा पळय म्हणजे ना स्टडी ना कांय असले लोक हांगा उलोवन वतात. कित्याक हांवें ते एसेंब्लीनूय सांगलां. हांवें कांय हांगा उलोवना हांवें एसेंब्लीन उलयलां. जे एक नॅशनल पार्टी अशी म्हणटात ती इतली व्हडली पार्टी ती आनी ती नॅशनल पार्टीच्या स्टेजीर बसून तांचे लिडर शिकनासतना कांय खबर नासतना कितें बडबडटात. कितें हांव वास्कोच्याच मुर्दे उलयतां म्हणजे हांसपाचें न्ही जाल्यार कितें करपाचें काय म्हणून हांचें. सो त्या खातीर तांचेर काँग्रेसीचेर उलोवपाचें जितलें कमी करता तितलें आमी बरे राजकारणाचेर क्लीन राजकारण क्लीन गव्हर्नन्स आनी विकसीत म्हणजे जे आमकां देशाक फुडें घेवन वतले त्या राजकारणाचेर उलोवया. आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीचेर उलोवया जाका भारतानूच न्ही जाल्यार भारताच्या भायर पसून इतली मान्यता आसा जी आमकां खंयच्याच अजून पर्यंत प्रायम मिनिस्टराक नाशिल्ली.